सगळ्यांक नमस्कार. हांव अनुपमा भट. आमगेले शेड्रसा कुकिंग चॅनला पुरा जनांक स्वागत. आज गुडी गुडी सुर्नळी कशी करची म्हूण पळया. आमगेले नातवाल भारी डिमांड येल्लो बब्बू कोरका म्हूण. ताणें येल्लो बब्बू म्हणचे ताका हांव पळयाची 1.5 कप सुरय तांदूळ ताका 1.5 चमचे मेथी घालून धुवन 4 गंटे तिंबोवन थंय दवरला. अशान आतां वाटूचे टायम गेले म्हगेले. आतां हांव 1.5 कप लाई वेंचून धुवन पिळण काडून ताका 1 कप दही घालून इतली हळदी पिट्टी घालून 10 निमिष दवरता. अशान सोय कांतून रेडी केला. अशान गोड पिट्टी करून रेडी केला. 1 कप सोय काडल्या हांव जिवो नारलो तशीच गोड 1 कप काडला. ते तुमगेले इश्ट चड जावका जाल्यार आनी चड गोड घालयत. आमकां हद पावत हें. आतां वाटूच कशें म्हूण सांगता हांव. फस्ट सोय घालून घेवची मिक्सरान तूं आनी तें पळय हांव दही घाल्लेलें. दहीनातलं ताकय घालयत कांय ओड ना. आतां तें दही घालून तिंबयलेली ती लाई हळदी पीठ समेत हे सोये वयर घालून समज 1-2 रावंड वांटून घेवका. हाका गोड घालूं ना सुरवे वाटयतना. हे वांटून घेतले ते आमगेले मिक्स एक बावलांक काडून घेवचें. आतां न्ही नेक्स्ट वाटयतना पळय आतां उदकान इस्तान दवरला तांदळाचें. आतां नेक्स्ट वाटयतना ते तांदूळ आनी मेथी आनी ते आमी वांटून दवरलेले मिक्स आनी गोड घालून बॅच बाय बॅच ओटू घालून वांटून घेवका. ते तशी कसल्या वांटोवचें म्हळ्यार गोड घालून वांटल्यार मात ताका उदका हळद समजत. म्हळ्यार आमी उदक घालून वांटलें कुडलें तें पातळ जाता. तशें गोड घालून वांटल्यार तें हद जाता. मागीर एक 8-10 घंटे पुग्गू दवरका. पळय हांव नेक्स्ट डे दाखयता तुमकां पीठ कशी पुग्गून आयला पळय हाची. लायक पुग्गून आयला जाल्यार पळय आतां हांव कन्सिस्टन्सी पळया. तें पीठ मात्र सुक्कें आसा कळ्ळें. तें देखून हांव आतां पळय मीठ घालून येशील खाली. आतां मीठ घाल्लें. आतां न्ही हाका उदक घालता आसा हांव. अर्द ग्लास उदक घालता. त्या म्हळ्यार सुरणळ गटी जाता सुकी पिठाची काडल्यार. आतां अर्द ग्लास उदक घालून तेची पातळ करता. आतां कन्सिस्टन्सी पळोवन जाय जाल्यार वापस थोडें उदक घालयत. पिठा कन्सिस्टन्सी पळय अशी समज अशी फुल्ल अशी फ्लो येवका. राबून न्हय पळय स्लायक अशी फ्लो जाता पळय. हें आमगेलें पिठाची कन्सिस्टन्सी. आतां हांव कायल तापत दवरला हांगा. सादारण नॉर्मल पोळ्यांक कायल काडला हांव हांगा. म्हगेली नित्या काडची लोखंडा पोळ्यांक कायली. पण आतां तें तापयले कुड व्हड जार अशें तापयले कुडलें एक चूर तूप गोडी सुरनळेक केन्नाय तूप भारी लायक जाता. एक चिमटी तूप घालून लायक करून स्प्रेड करून घेता. आतां हाका एक दवलो पीठ काडून घालता. हे मेजरमेंटार केल्यार नॉनस्टीक कायली कसले जावका म्हूण नाका. हे कायलीर काडलेले तितले टेस्ट आनी तितले हेल्दी विंगड खंयचेय ना. पण हांव नॉनस्टीक यूज करचें भारी उणें. आतां पळय तापेल कायलेरी एक दवल पीठ घाल्लो उज्जी व्हड आसत. जस्ट मध्येन चिक्की स्प्रेड केल्या वरी केल्लें 4 थेंब तूप वयल्यान घाल्लें आनी आतां हांवें धांकून दवरता. धांकून दवरून जाल्यार कुडलें इमिडिएट कसो करता म्हळ्यार उज्ज सावन करता. गोडी सुरनळ करतना उज्जा कंट्रोल लायक करून करता. पोळ घालतना व्हड पोळ घालून जाल्यार कुडलें सिम करून ते सिम्मारी शिजून येवका. 1 मिनीट भितर ते लायक शिजून येता. ओट्टो पळोवन पळया कशें जाला. कितलें सॉफ्ट जाला म्हूण तुमकां हांव तो पोळ काडटना कळटा न्हय. कितलें सॉफ्ट आसा पळय. म्हाका तें कायलातान कांड पोळेरार घालचें भारी कश्ट जाता. तितलें सॉफ्ट जाला. आमी सोडा पिट्टेनी कसले यूज करनी हाका. बरी लाय न्ही आमगेले दह्यान इतलें पुगला हे तूं कायल तापयलें आसा. आनी एक सुरनळ घालून दाखयता हांव. पण जस्ट टॉपास एक दवल पीठ घालें आनी मध्य चिक्के जस्ट एक रावंड गुंड आयलें. आतां उज्ज व्हड आसा. वापास एक 4 थेंब तूप घालें. आतां न्ही धांकून दवरता. अशान उज्जो सिम करून सोडता. हेच मेथडार सुरनळ काडका. सुरनळ म्हूण न्हय खंयच्यो गोड पोळ काडटना सिम्मारी शिजोवका तें. आतां 1 मिनीट जातना कशी सुरली पडला पळयाची. ओटो पडला पळयाची जाल्यार ती वय सुरनळ काडून घेता. ही सुरनळ तुमी अशी केल्यार सांजे जाल्यार कांय जायना. अशी सॉफ्ट आसता. पण आतां काडून निकळान घेता हांव. आमगेली येल्लो बब्बो आमगेले लाये सुरनळी रेडी जाल्या. म्हगेले मायन केन्नाय म्हणचे कसो म्हळ्यार लाई घालका केन्नाय सुरनळेक. तशें आमी लाई घालची. लाई मेळना ना तिल्यान मागीर पोव घालयत आनी कसो म्हणचें. पळय कशें जाला पळयाची. लाई घाल्यार सुरनळी हगूर जातकय. पोव घाल्यार जड जातकय चिके. वयता हांव चेक करून पळया कितले व्हड कांड दवरला कशी निकोळून आयला पळय. हाजे वयरी लायक फ्रेश घंटिले लोणी घालून खावका पळयाची. भारी लायक जाता. तुमी पुरो जण ट्राय करून पळयाची कशी सॉफ्ट आसा पळय.
आनी तोंडाक घाला री अशी मेल्ट जाता म्हणटा पळय तशी लायक जाला भारी सॉफ्ट जाला तशीच गोडसाण पुरो हदी जाला तुमी पुरो जन हेच मेजरमेंटा री लाये सुर्नळी ट्राय करून पळयाची आनी कशी जाला म्हण सांगून कमेंट सेक्शना भितर घालाची पुरा जन आमगेल्या शेड्रसा कुकिंग चॅनला लायक कराची शेअर कराची आनी सबस्क्रायब कराची आनी तुमगेले फ्रेंड्स रिलेटिव्जांकय सांगायची सगळ्यांकय धन्यवाद.